देवान आयज आमकां आपली बरी खबर सांगल्या आनी जेजून ती आमकां परगटल्या. आपल्या जिवितान तो हे भाशेन आपलें जिवीत जियेतालो. पळयात, आमकां तो हे सांगता, आपुणूच उंच काडटा ताका, आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. अशे पळयन भावनो, आमी जाणो जावंक जाय ह्या संवसाराचेर नदर मारीत तर आनी आमी ताचे बरोबर आमचें जिवीत मांडून दवरीत तर आमी कितें, आमी कोणूच न्हय. संवसार इतलो व्हडलो आसा, पूण हो संवसार आमचो धाकटुलोच. आनी कितले अंतराळां आसात वयर आनी कितलेच सुर्य आसात ते आमच्यान चिंतूंक पर्यंत जायना. आनी देव ह्या सगळ्यांचो रचणार. तर आमी खालतीकायेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. जितली आमी खालती जाता आनी देवाक पयलो वयलो स्थान दिता, तेन्ना देव आमकां जे आपणाचे वस्तुंगी आमी ताचे बरोबर जियोंक जाय ते आमकां फावो करता. कित्याक आमी खालती रावलीं जाल्यार जशे भाशेन आमचे कुडीचे सांदे ते आमकां खालती आसात आनी आमकां जाय पळय तशे तांकां वापरूंक जातात. ते भाशेन आमी हे मनांत दवरया. बाकीची सगळी आमकां ज्यो वस्तू जेजून सांगलेली आसा, पयली स्वतेर गुरू बाप आमी कोणाक म्हणूंक जाय, जे आमी समजूंक जाय. गुरू फकत क्रिस्त आनी बाप म्हणजे आमचो सर्गेचो बाप. बाकीचे बाप आसात वय ते आमकां देवान दिलेले आसा, पूण आमचो बाप खरो तो देव, ताचो बापूय. तर हे भाशेन आमी तर मनांत धरीत आनी एकामेका बरोबर रेस्पेतान मानान जियेत जाल्यार खरेपणी आमकां खूब बरेपण फाव जातलें. त्या भायर आमी पळयलां कशे भाशेन जेन्ना आमचें जिवीत आमी देवा बरोबर माणसुकेन सादता तेन्ना तो आमचें जिवीत सुफळ करता. जशे भाशेन नोएमीचें जिवीत ताणें सुफळ केलें. ती विस्वाशी रावली आनी त्या विस्वाशीपणाक लागून देवान तिका निवडली आनी तिका खूब व्हडपण फाव जालें. हे भाशेन आमी जेन्ना खालती रावता, सादी रावता, तेन्ना देव आमकां सगळें ताणें येवजिलां तितलें बरेपण आमकां तो घडून हाडटा आमच्या जिवितान. तर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी रोज अर्ली मान आपलें जिवीत हेच भाशेन देवाच्या हातान घालून सारलें तेच भाशेन आमी सारया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. सगळे आमचे कुडीचे सांदे, आमची चिंतनां आनी आमची चिंतनांची चाल, मागीर आमचो आत्मो, हे सगळें जेजून बरोवन येता. आनी सगळें जेजू सवे आमी दवरया, तें रिकामी करया आनी कित्याकूच चिटकोन रावनासतना फकत जेजूकूच रावया. आनी हे परी आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जियेतले हांव जेजू सवे आनी तें सुफळ जातलें. जेजू सवे आमी बापाक महिमा हाडटले हांव आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक लागतले हांव. हें आमकां सगळें देणें फावो करूंक आतां आमचें जिवीत हे भेटोवणीत देवाक भेटोवया. आमेन.